तू विचारला मग कोण काय किला गेल का म्हणून तुझ्या विचारायचा तुझ्या विचारता हा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका बाजार लागता हा जास्त तू म्हाका यू कॅन आस्क मी तू म्हाका जाऊ शकता तू आमको जाऊ शकता न्यू काउन्सिलरांक खबर ना पयलींचे कोण काउन्सिलर तांकां सगळ्यांक खबर आहा आनी जे खबर आसून तेजें म्हणणें कितें आसा देखून माहिती तेजें म्हणणें कितें आसा की तुमी आपणाचे काउन्सिलराक जर खबर नासतना ही बिल्डींग जायना न्ही सगळ्यांक खबर आसा सो तेंचें म्हणणें हें जे मे बी तूं आतां येयला तो आतां येयला तो आतां येयला बाकीचे काउन्सिलर आशिल्ले पळय ते पोलिशन आसा जे आनी बाकीचे 2-3 जाण तो वचना बाकीचे आसले ते 2-3 जाण काउन्सिलर ते पोलिशन आसा सो तेंचो विशय कितें आहा काउन्सिलरांक हे जे आशिल्ले तांकां खबर आहा आनी ते अशे स्टेटमेंट करता असो तेंचो विशय जालो शेखर आता तो इश्यू गावात तो इश्यूचे मागीर उलयता आमी इश्यू आतां मेन इश्यू म्हणटा पळय बिल्डींग बेगिना बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय बेगिना बेगीन तुमी ते वचपाक जाय आतां हितून भितर आमी सकाळीं डिस्कशन केलें हांवूय फॉलोअप करता तेय फॉलोअप करता आमकां ते बेगिना बेगीन बिल्डींग जावन ते तुमकां रिहेबिलिटेट परतून करपाक जाय हें आश्वासन हांव तेजे मार्फत दिता कित्याक हांवूय इनवॉल्व जाता अल्टिमेटली इट इज नॉट म्हणजे ते बिल्डिंगेक जे आसा आमी गव्हर्मेंटाचो ग्रांट हाडलो आय डोंट नो कितले पयशे कितले कोटी 20 crores काउन्सिलर कडेन आमचे कडेन काउन्सिलर कडेन 20 कोटी म्हणून ती बिल्डींग जाय नासली आनी ना जाल्यार रिहेबिलिटेशन तुमचे कडेन पयशे घेवंक ना